जालें गोवा फायट कोविड-19 आमी आतां पर्यंत 592 कन्फर्म केसीस आसा, भितरल्यो 507 एक्टीव केसीस आसा. गोंयांत 0 मॉर्टेलिटी रेट आसा. आयच्या घडीक आमच्यो 507 केसीस जाल्यो, तितूर आतां पर्यंत 108 केसीस सुमार ह्यो भायरसून येयल्ल्यो, गोंया भायरसून येयल्ल्यो पॉझिटीव केसीस आमकां सांपडल्या. आनी ताका लागून आमचो फिगर मंगूर हिल आनी रिलेटेड केसीस धरून 507चेर पावला. आयज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग आशिल्लें. पुराय स्टेटस कोविड-19चो कितें आसा हो घेवपा खातीर आनी ताच्याच बरोबर एनफोर्समेंट लॉकडावन कितें आनी स्टेटस ऑफ द इकॉनॉमिकल एक्टिविटीज आनी सजेशन्स ह्या विशयाचेर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग जाली. ह्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान ऑल टुगेदर 21 स्टेट्स आनी युनियन टेरिटरीज आशिल्ले. भितरल्यो 7 स्टेटींक आज उलोवपाची संद मेळ्ळी. तितूर पंजाब, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल, अंदमान निकोबार, दादर नगर हवेली आनी लक्षद्वीप ह्या स्टेटींक उलोवपाची संदी आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या बरोबर मेळ्ळी. सगळ्या स्टेटींनी आपलो कोविड-19चो स्टेटस कितें आसा प्रत्येकाच्या राज्यांत, तांचो गायडलायन्स एनफोर्समेंट हो कितें आसा आनी आपलो इकॉनॉमीक स्टेटस कितें आसा हाजेर सगळ्यांनी भर दिल्लो. आमच्या स्टेटींतल्यान हांवें ज्या पद्दतीत तुमकां म्हटलें कन्फर्म केसीस कितल्यो आमच्यो 95% ह्यो असिम्टोमॅटीक केसीस आसा. आनी आमी शक्यतो असिम्टोमॅटीक केसीस सगळ्यो म्हणजे आतांय असिम्टोमॅटीक केसीस आमच्यो कोवीड हॉस्पिटलान आसा, बट आमी कोवीड केअर सेंटरान शिफ्ट करपाचो आमचो प्रयत्न सुरू आसा. कोवीड केअर सेंटर PHC शिरोडा आसा, ताज्या उपरांत आमचें कोलवा रेजिडेन्सी आसा, कलंगूट रेजिडेन्सी आसा. आमी MPT हॉस्पिटल हें कोवीड केअर सेंटर म्हणून घेतलां आनी ताज्या व्यतिरिक्त साई हॉस्टेल जें म्हापसा आसा तें आमी कोवीड केअर सेंटर म्हणून घेवपाचें आसा. आतां पर्यंत आसलेले काही पेशंट्स हे कालूय परत 13 पेशंट सुमार नेगेटीव जाल्या. आयच्या रिजल्ट अजून अवेटेड आसा. 7-7:30 म्हटल्यार रिजल्ट येता. आमी थोडेशे पेशंटांक सेग्रिगेट करून दवरपाचो प्रयत्न करता इतक्याच खातीर, कारण व्हायरल लोड जो आसा हो एकाच जाग्यार दवरल्या कारणान खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटा. इन फ्युचर आमी ताका लागून 3 स्टेडियम जे आसा हे कोवीड केअर सेंटरान बदलपाचें डिसिजन घेतलां. एक नावेलीचो स्टेडियम, ओके, जाका आमी मनोहर पर्रीकर हांचें नांव दिवन फाटल्या दिसांनी इनॉग्रेशन केल्लो तो. दुसरो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आनी तिसरो आमी पेडण्यान जो स्टेडियम बांदलेलो आसा तो स्टेडियम आमी कोवीड केअर सेंटरान कन्वर्ट करपाचें आसा, जेणे करून नावेलीच्या सेंटरान आमी फिमेल्स जे पेशंट्स आसा हे नावेली स्टेडियमान दवरतले, मेल पेशंट हे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान दवरले वयतले आनी ताज्या उपरांत लागल्या उपरांतूच आमी पेडण्यां स्टेडियम घेतलो. हाजें डिसिजन इतकेच खातीर की पेशंट जे आसा हे वेवस्थीत रित्या सेग्रिगेट करून दवरपा खातीर बरें पडटलें. आतां पर्यंत फक्त 2 कंटेनमेंट झोन आमी डिक्लेअर केल्या, तशें म्हणून मंगूर हिल आनी मोर्ला 70 हांगासर. तिसरो आमी बायणा विचार करता, पण बायणाचे पेशंट हे पुराय वेगवेगळ्या कडेन डिस्ट्रिब्यूट जाल्ले आसा. तरी थंयसर मायक्रो म्हणजे कंटेनमेंट झोन पर्टिक्युलरली बिल्डिंग्स आनी ताज्या भोंवतिल्लो बफर्स अशें डिक्लेअर करपाचें घेतलां. आज कलेक्टर्स आनी हेल्थ टीम आमची त्या विशयाचेर कामूय करता. आमी सेपरेटली कोवीड हॉस्पिटल हें सिम्टोमॅटीक पेशंट्स आनी चड एजेड पेशंट हांच्या खातीरूच थंय कॉन्सन्ट्रेट करपाचो विचार करता, जेणे करून फूल फ्लेज आमी ताजेर फोकस करपाक शकतले. टेस्टिंग कॅपेसिटीज आमची 2500 पर्यंत पर डे ही टेस्टिंग कॅपेसिटीज आतां पर्यंत वाडल्या. आमी पर मिलियन अरावंड 29,000 रेशियो जो आसा आमचो पर मिलियन वो 29,000 आसा, वीच इज द हायेस्ट इन द कंट्री. आतां पर्यंत सगळे कडेन घेतल्या उपरांत 29,000 पर मिलियन हो सगळ्यांत हायेस्ट आसा. आरोग्य सेतू ॲप हो 3 लाख लोकांनी आतां पर्यंत डावनलोड केलो, वीच द 20% ऑफ द स्टेट पॉप्युलेशन. आमी ताका जोडून नांव आरोग्य सेतू इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पुलीस कंट्रोल रूम. पयलीं आमी आरोग्य सेतू हो यूज करताले कारण ताजेर जे हाय रिस्कान वताले, म्हणजे सपोज एक कोण तरी रिस्की पेशंट भायर येयलो किंवा कोण तरी स्टेटी भायल्यान येयलो आनी ताज्या भोंवतिल्ले मागीर 30-35 पेशंट हे आमी तांचे डिटेल्स काडटाले आनी तांकां टेस्टिंग करपाक लायताले. बट पुलीस कंट्रोल आमी हेंच्या कडेन दिल्या उपरांत जो कोण पयलीं रिस्की भायर आयला किंवा रिस्की लोकांच्या संपर्कान आयला ताकाच एक तर होम क्वॉरंटायन किंवा इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन करपाचो प्रकार आमी कालच्यान सुरू केला. तेजेर पुलीस जे आसा हे कंप्लिटली कंट्रोल दवरतले. ओके,
रिगार्डिंग एनफोर्समेंट एंड लॉकडाऊन गायडलाईन तुमकां SOP खबर आसा. जे SOPचेर आमी आतापर्यंत काम करतात. सेम SOP म्हणजे 14 days क्वारंटाईन टेस्टिंग किंवा 48 days क्वारंटाईन सर्टिफिकेट हे आतापर्यंत जवळपास 1,20,000 सुमार लेबर्स आणि बाकीचे सगळे जे गोंयांत आशिल्ले ते भायर गेले. जवळपास 21,000 गोंयकार भायल्या स्टेटीत आशिल्ले ते गोंयांत आयले. अप्रॉक्सिमेटली 4,000 सुमार जे सीफेरर्स आणि एब्रॉड कंट्रीन आशिल्ले ते गोंयांत आयले. 26,000 लोकांक जेंच्यांनी वायोलेशन केला फॉर नॉट युजींग अ मास्क हांकां फायन घातली आणि 10,000 लोकांक भायर रस्त्याचेर थुकता हाज्याय खातीर तांकां आतापर्यंत आमी फायन दिल्ली आसा. टोटल एकंदर स्टेटस ऑफ द इकॉनॉमीक आनी इकॉनॉमिकल एक्टिविटीज हाजी माननीय पंतप्रधानांक आयडिया दिली गेली. म्हणजे हांगासर आशिल्ली इंडस्ट्रीज आनी हांगासर आशिल्ली फार्मा इंडस्ट्री हांगासर आशिल्ली बाकीची सगळी इंडस्ट्रीज हाज्या संदर्भात आयडिया जी आसा. पॉवर कन्जम्पशन इन इंडस्ट्रियल इस्टेट 100% असल्या कारणान वी आर एज्युमिंग दॅट 100% ऑफ इंडस्ट्रीज वर्किंग एक्सेप्ट देर इज एन हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री जी आसा ही फूल फ्लेज सुरू जावंक ना. फार्मा इंडस्ट्री आनी रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीज ज्यो आसा ह्यो फूल फ्लेज काम करता. रिगार्डिंग द मायनिंग आनी टुरिजम हाजेरूय बी माननीय पंतप्रधानांक आमी ब्रीफ केलें. परत एकदा मायनिंगेचो इशू रेज करून मायनिंग एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो सुरू करत जाल्यार हांगासर इकॉनॉमिकल एक्टिविटी जी आसा ही बूस्ट जातली आनी ती करपा खातीर गोंयच्या वतीन तांकां आमी रिक्वेस्टूय केला. माननीय पंतप्रधानांक आमी GST कॉम्पेन्सेशन्स जे आमचे फाटल्या 7-8 म्हयन्याचे बॅकलॉग उरला तो मेळचो हाज्या खातीर रिक्वेस्ट केली गेली. PM केअर फंडांतल्यानूय बी आमकां मदत जावची आतापर्यंत जाल्या हाज्याय फुडें PM केअर फंडांतल्यान मदत जावची हाज्या खातीर रिक्वेस्ट केली गेली. आतापर्यंत तांच्या म्हणण्यानुसार की आत्मनिर्भर भारत ह्या पॅकेजीच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो गजाली वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीनी करपाक जाय. त्या खातीर वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीचे सगळे सेक्रेटरीज आनी सगळे मिनिस्टरूय बी ह्या विशयाचेर कामाक लागल्या आनी खात्री आसा आमकां की मोठ्या प्रमाणात ह्या विशयाचेर सगळे जाण काम करतले. आत्मनिर्भर भारत ह्या पॅकेजीच्या अंतर्गत खूब मोठ्या प्रमाणात रिलीफ हो सगळ्या लोकांक दिवपा खातीर आमी आमचो प्रयत्न जो आसा हो आसा. आमी हें सगळें आसतना सुद्दां म्हणजे आमी दुयेंता पासून भियोन वचपाची गरज ना. बट आमकां काळजी घेवपाक जाय. आमी जशें म्हणटा की आमकां परत परत अवेरनेस आनी एड्युकेट करपाची लोकांक गरज आसा. आमकां मास्क वापरचो पडटलो, सॅनिटायझर वापरचो पडटलो, आमकां सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करचें पडटलें. आमकां परत परत हँडवॉश जो सांगला आमी म्हणटा तोय आमकां हात धुवप 21 सेकंद तरी हात धुवप हें करप गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आमी माननीय पंतप्रधानांनी एडवायज केल्या त्या प्रमाणे टेस्टिंग आनी ट्रेसिंग म्हणजे मॅक्झिमम टेस्टिंग आमी करीत आसा आनी ट्रेसिंग म्हणजे आतां आमी ज्या ज्या लोकल एरियांनी चुकून आमचो ज्या जाग्यार हेल्थ वर्कर कोणी पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार ताच्या भोंवतीच्या लोकांक टेस्ट करप, ट्रेस करप ह्या कामाचेर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. जितकें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय म्हणजे तांच्यांनी म्हणणें तें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी स्टेटीत एवेलेबल केलां. तांच्या म्हणण्यानुसार इकॉनॉमिकल एक्टिविटीजचेर भर दिवप हें गरजेचें आसा. कारण आत्तां इकॉनॉमिकल एक्टिविटीचेर आमी भर दीत जाल्यारूच आमी ह्या संकटांतल्यान फुडें वचूं शकता. आमी ऑलमोस्ट स्टेटींतल्यान सरकारा कडल्यान ज्यो ज्यो गजालीक सपोर्ट करपाक जाय फॉर इकॉनॉमिकल एक्टिविटी आमी केल्या. तांच्यांनी फोकस केला 1 नेशन 1 रेशन कार्ड ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात फोकस करून तेज्या प्रमाणे वेगवेगळ्या स्टेटींनी एक्टूय जावपाक लागलेले आसा. सो अशा पद्दतीन माननीय पंतप्रधान हांच्यांनी सगळ्या जितके जाण आपले 21 स्टेटीक तांच्यांनी मार्गदर्शन केलें. जांकां उलोवपाची संद मेळूंक ना तेंच्यांनी तांकां लिखीत रुपांत धाडून दिवचें हेंय सांगलें. उरलेल्यो स्टेटी ज्यो चड रिस्क हितूर आसा अशा स्टेटींक तांच्यांनी फाल्यां व्हिडियो कॉन्फरन्सींग आसा. परत एकदां फाल्यां उरलेल्या स्टेटींच्या बरोबर तांचें व्हिडियो कॉन्फरन्सींगूय जातलें आनी तें मार्गदर्शन करपाचें आसा. फायनान्शियल पॅकेज आमी फाटले फावटीच पत्र धाडून मागलेली आसा. प्रायम मिनिस्टरान सांगलें की पंजाब मॉडेल फॉलो करपाचें तेजें मातशें पंजाब मॉडेल
प्रायम मिनिस्टरांनी खंयसरूच पंजाब मॉडेल फॉलो कर म्हणून कोणाकूच सांगूंक ना. तुका इन्फॉर्मेशन चुकीचें आसा. पंजाबा पेक्षा गोवा मॉडेल हो खूब सुपेरियर आसा आनी खूब बेस्ट आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे गोंयान ज्या पद्दतीत कंट्रोल कंटेनमेंट झोन SOP ज्यो फॉलो करता विच इज त्यांच्या पेक्षा कितलेशेच फुडें आसा. मायनिंगाच्या बाबतीत आमी जे लेटर आतां पर्यंत केंद्र सरकाराक धाडला तर ती मायनिंगान रिफॉर्म येवपाक जाय. जो पर्यंत मायनिंगान रिफॉर्म्स येयना तो पर्यंत गोंयांतली इकॉनॉमिकल एक्टिविटी आतांच्या घडीक तरी सुदरूंक शकना. जर आमी इकॉनॉमिकल बुस्ट गोवमेंट गोंय सरकाराक जर जातले आसत जाल्यार मायनिंग फूल फ्लेज सुरू जावप ओके हेची गरज आसा. हांवें तुका सांगलें मरे रिफॉर्म येवपाक जाय म्हटलं तेन्ना तुका कळपाक जाय. अपेक्षा आसा आमकां. हे पळय हांव परत सांगता नॉट ओन्ली द केपें कॉलेज आमची स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटच्यो टिम्स नॉर्थ गोवा कलेक्टर आनी सावथ गोवा कलेक्टर्स ह्यो सगळी कडेन विजीट करता सगळी कडेन पळयता. म्हाज्याय साकडे रविंद्र भवनान येवन गेल्या. आमी झांटये कॉलेजीनूय वचून पळोवन गेल्या. केप्यां कॉलेजीनूय वचून गेल्या. आमी कुडचड्याचें हॉस्पिटलूय पळोवन आयल्या. काणकोणाचें आमचें नवोदय विद्यालय पळोवन आयल्या. प्रत्येक कडेन आमी प्रत्येक तालुक्यांत एक एक सेंटर हे पळोवन आयडेंटिफाय करून आयला. ताजे लिस्टय आमचे कडेन आसा. पेडण्या कॉलेजूय पळोवन आयल्या आमी. मार्शल कॉलेज पळोवन सगळ्यो कॉलेजी. शेवटी फाल्यां सकाळीं जर चुकून कोवीड केअर सेंटरां वाडोवपाची जाली जाल्यार तेच्या खातीर कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन अवेलेबल आसा हें पळोवपा खातीर ह्या सगळ्या टिमीन फाटलो शेनवार आनी आयतार वेगवेगळे कडेन विजीट केल्या. हाजो अर्थ विजीट केलो म्हणजे ते आमी फायनल केले अशें न्हू. आमी पळयता त्या खातीर तुमकां म्हटलें आत्ताच्या घडीक आमी एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशनाक आमी हात लावंक ना इतक्याच खातीर कारण तेंच्यो एग्जाम्स घेवपाच्यो आसा. फायनल इयरच्यो एग्जाम जावपाच्यो आसा. परत तेंच्यो कदाचित प्रॅक्टिकल एग्जाम्स जावपाच्यो आसतल्यो. ह्यो सगळ्यो जावपाच्यो आसतना जर एकदां आमी डिस्टर्ब करपाक घेतले तशें पळोवंक वता जाल्यार आमी हॉस्टेलूय पळयल्लें खरें म्हणजे वेगवेगळी हॉस्टेलांय पळयल्लीं. बट आत्ताच्या घडीक एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशन आमकां डिस्टर्ब करपाची ना कारण थंयसरल्यो एग्जाम्स आनी येते. बट जर खूब मोठ्या प्रमाणात लागले जाल्यार तो सगळ्या गोष्टींचो विचार जातलो. हय टायम बीन काडलेली जेन्ना आमच्या कडेन नॅक्स्ट अल्टरनेटीव नाशिल्लो तेन्ना भायर अल्टरनेटीव आमी दोन कडेन जे आसा पळय न्ही आमची कोलवा रेजिडेन्सी आनी कलंगूट रेजिडेन्सी हो पटकन अल्टरनेटीव तांकां हांवें सजेस्ट केलो वीच इज रेडी अल्टरनेटीव. केप्यां कॉलेज म्हणटा जाल्यार आमकां थंय बॅड शिफ्ट करपाक जाय आमकां थंयसर कुकींग स्टार्ट करपाक जाय सगळें आशिल्लें. तांच्या पयलीं लक्षांत येवन आशिल्लें हांवें इंटरव्हीन करिना फुडें दोनूय रेजिडेन्सी ज्यो आसा ह्यो आमच्यो सगळे बॅड आनी हे ते इन प्लेस आसा. आमकां कारण वांगडाच पेशंट शिफ्ट आनी MPT मेळ्ळे त्यान भायर आमकां MPTचे थोडीशी ऑर्डर येवपाची आशिल्ली. तिनूय जेन्ना सेंटर्स रेडी जाली त्या खातीर तेजेर पटकन डिसिजन घेतलें. फाल्यां पर्यंत जातली. बट इट इज नॉट अ होल बायणा एज सच कारण बायणा खूब लोक रावता. बट थंय कशें आसा खूब पयसच्या एरियेंत मेळ्ळ्या तर ते रावता ती पर्टिक्युलरली एरिया आनी ताज्या भोंवतीलो बफर झोन अशें करून ते डिक्लेअर करतात. सड्या वयल्यो सर्वे सुरू आसा म्हणजे कंटेनमेंट झोन केन्ना डिक्लेअर करता एक पर्टिक्युलरली एरियेन जर केसीस मेळ सड्या वयल्यो केसीस सुद्दां डिफरंट लोकेशनाचेर आसा. कुड्यामोळ जो आहा तो एका वाड्यारूच केसीस मेळ्ळ्यो त्यो म्हणून डिक्लेअर केला गेला. एका सिंगल वाड्यार मेळ्ळ्यो. आमी प्रिकॉशन घेतात रे. हे पळय हांवें फाटलेच फावटी सांगलां आमी जे स्लम्स आसात गोंयांत सगळी कडेन म्हणजे ज्या जाग्यार कॉम्पॅक्ट एरियेनी लोक रावतात त्या सगळ्या जाग्या वयले फ्लू लायक सिमटम्स जर कोणाक दिसता तांच्यांनी आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येवचें. आमचे हेल्थ वर्कर्स आमचो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर आमचो ANM सब सेंटराचेर काम करता ते तेंच्या सगळ्यांच्या संपर्कान आसा. लोकांचें सहकार्य म्हत्वाचें आसा. आपल्याक मात सुद्दां सिमटम्स दिसले आसत आनी जर कोणाकूय दिसता चुकून आपलो ताळ्यान खवखवता आपल्याक जोर येता आपल्याक खोकली येवपाक लागली तेणी पर्टिक्युलरली PHCन येवचें. सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रात आमी थ्रोट स्वॅब काडपाचें सेंटर जे आसा ते चालू केला. थंयच्यान आमी धाडून दिता. त्या खातीर आमी सदांच म्हणटा आमकां कोरोना व्हायरसा पासून भियोन वचपाची गरज ना. आमकां अवेर जावपाक जाय. आमकां काळजी घेवपाक जाय. ती जर काळजी घेतली प्रत्येकान ओके जाल्यारूच हेचो म्हणजे ट्रान्समिशन जें आसा हें चड लोकां पर्यंत पावचें ना.
त्या खातीर आमी सरकारा कडल्यान सगळ्यो गजाली करता, लोकां कडल्यान ह्यो गजाली जावपाच्यो गरजेच्यो आसा. Recently, you had spoken to via video conference to सरपंच. So, सरपंच how was it? ऑडिओ कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे पंच, सरपंच, कावन्सिलर ह्या सगळ्या लोकां कडेन उलयलां. आमी जेन्ना होम क्वॉरंटायन लोकांक दवरता जाल्यार होम क्वॉरंटायन दवरल्या उपरांत जसो आमचो प्राथमीक हेल्थ केंद्रांतलो डॉक्टर्स आसतलो, पुलीस आसतलो, ताजो होम क्वॉरंटायन रावता काय ना तें पळयता. ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल पंच, सरपंच ही ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तो होम क्वॉरंटायन रावता काय ना तें पळोवन आमच्या पर्टिक्युलरली DMing आनी डायरेक्टर पंचायतीक इन्फॉर्म करप. मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन MPT हॉस्पिटलाक काँग्रेस तो तांकां विचारपाचो तुवें. अरे गोंय डिजास्टर जेन्ना नॅशनल डिजास्टर सुरू आसा, स्टेट डिजास्टर सुरू आसा तेन्ना खंयसर कितें करप, ओके, हो सरकाराचो विशय आसा. आनी हें कोणा खातीर केलां आमी? लोकां खातीर केलां. आमी कितें आमकां थंय वचोन रावपाचें ना? मार्मागुवा तालुक्यांत पेशंट ना? मॅक्झिमम पेशंट जर आयज खंयसर आसत जाल्यार मार्मागुवा तालुक्यान आसा मरे. फाल्यां मडगांवकारांनी जर म्हटलें कोवीड हॉस्पिटल आमकां नाका, मागीर कितें करतले? अपोज कित्याकूय करपाचो, कित्याक करपाक जाय आनी कित्याक ना तो कळोंक जाय. राजकारण कोविडाचेर तरी करूं नाकात म्हणून सांग. Sir, but the MPT hospital is in very precarious state because there is side could garbage plant and patient ते बरे जावचे पेक्षा आणि वाईट जाऊ शकतो. हे पळय तुका सांगता, हाज्याय पयलीं थंयसर पेशंट आसताले मरे, ते बरे जाताले काय ना? स्टार्टच करू नका. कोण सांगता? तुवें पळयलां? हा सर, हांव तुज्या म्हायती खातीर सांगता, MPT आमी हॉस्पिटल घेतला तेन्ना ते पेशंट एडमीट आसले. त्या पेशंटाक आमी आमच्या हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. आतां तेंच्यांनी हॉस्पिटल कित्याक बांदला तर थंयसर? बरें जावचे आदी वायट जातलें म्हणटा ते. न्हू रे, बट तुका कोणी सांगलें ते बरें जावचें ना म्हणून? ते पेशंट आसताले मरे, ते दोतोर आसताले मरे. हे हांव आनी तूं कशें डिसायड करतलो तर? मागीर ते हॉस्पिटलूच थंय बांदचें नाशिल्लें. एमपीटीच्या हॉस्पिटल डॉक्टरांनी सांगलें डॉक्टर पयलीं पेशंट आसतना ताका खबर नासलें खंय? आतांच सांग कळ्ळें ताका. So, you spoke about recently it required all 40 constituencies in Midland. अरे जर प्रत्येक कडेन विरोध करपाक लागला, हांवें सांगलां फाल्यां सकाळीं जर गरज लागली जाल्यार करचें पडटलें तें. सर, तुम्ही आता जी कोविड केअर सेंटरची स्टेडियम कितली बेड कॅपॅसिटी असते किती प्लॅन? एक्चुली ह्या प्रत्येक स्टेडियमान तशे 500 बेड घालपाची कॅपॅसिटी आसा. बट आमी 500 बेड घालचे ना. आमी म्हटलां तांकां थोडोसो आतां कशें जाला, एकीच कडेन रावल्या उपरांत आमी वीथ अवर एक्सपिरियन्स ऑफ अवर मेडिकल टीम जो पेशंट 7 दिसांनी रिकवर जातालो, आमी जेका दवरल्या उपरांत तो आयज 10 दिसांनी रिकवर जायना. कित्याक व्हायरल लोड वाडल्या कारणान कदाचित रिकवर जावपाक चड उशीर लागता आसतलो. म्हणून आमकां सेग्रिगेट करपाक जाय म्हटलां. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 200 पेशंट जे आसा हे ह्या हितूनी दवरतले स्टेडियमांनी. 500 कॅपॅसिटी आहा थंयसर. अरेंजमेंट करता न्हू कितें रिपोर्ट्स आहा वॉस्टर या की वाडोवंक शकता इतले ते ऑब्जर्व कशें आहा सांगता पळय. आतां मंगूर हिलांतलें जातलें आमकांय कोणाक खबर नासलें. मंगूर हिलाची त्या फॅमिलीची त्या दोतोराची चूक. तें जर जावंक नासलें जाल्यार गोंय आयज तुका सांगता मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 150च्या भितर कंट्रोल जातलें असलें. नॉट मोर दॅन 150. कारण आमी प्रत्येक पेशंट जो आहा पळय 108 पेशंट हेका तूं बॉर्डरी वयल्यान येयला ताका क्वॉरंटायन दवरला आनी ताका लिफ्ट केला म्हणटा तसो थंयच्यान. हें कंटेनमेंट झोनूय जावचो नासलो आनी इतकें वाडचेंय नासलें. पूण सांगूनच जो फाल्यां सकाळीं जर चुकून वाडलें त्या खातीर म्हटलां न्ही, हें लोकांचेर डिपेंड आसा. लोक कशा पद्दतीन घेता, लोक प्रिकॉशन कशी घेता ताजेर डिपेंड आसा. लोकांनी जर प्रिकॉशन्स घेतली जाल्यार हो नंबर जो आसा हो डिक्रीज जायत रावतलो, कमी जायत रावतलो. चल ना, आयचो रिपोर्ट येवंक ना. लोकांचा जो ओपोज आहा तांकां कितें अवेरनेस करपाक गव्हर्नमेंट? अरे लोकांचो अपोज म्हाका सांग. आमी आतां कितले दीस जाले हांव परत परत उलयतां, आमचे हेल्थ सेक्रेटरी उलयता, आमचे मिनिस्टर्स उलयतात, आमदार उलयतात. लोकांनी समजून घेवपाक जाय. हें करता तें कोणा खातीर करता आमी? लोकां खातीरच करता न्ही. आमी म्हटलां की अवेरनेस आनी एड्युकेशन अबावट द कोरोना व्हायरस हो जावप गरजेचें आसा. त्या खातीर लोकांनी आमी परत म्हणजे माननीय पंतप्रधान मोदीजी जशें सांगता ह्या व्हायरसाच्या विरुद्ध लढपाक जाय. जाला तेज्या विरोधान न्ही, लोक हांगा जाला तेज्या विरोधान लढटा. म्हाका सांग त्या डॉक्टरांची कितें चुकी? ते बाबडे डॉक्टर आज मडगांवच्या कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट आहा, ताका 2.5 वर्साचें भुरगें आहा. तेजो मिस्टरी डॉक्टर तो खंय तरी बाबडो क्वॉरंटायन जाल्लो आसा म्हणटा तसो. वॉट इज दीस? आनी ताज्या घरच्यांक जर आमी एखाद्याक त्रास करपाक लागले, सायडीच्या लोकांक कळपाक जाय, मनीसपण आसपाक जाय. अप्रॉक्सिमेटली 750. हय 750. हय बॅकलॉग.
So Vasco, urban center, health center. त्याचे हिंदी सोपयता मरे अर्बन हेल्थ सेंटर एक सांगून माहिती किती झालंय अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को बंद लोकांक ओपीडी वचूंक बरं वास्को अर्बन हेल्थ सेंटराचेर आज उलयता डायरेक्टर हेल्थ गोवा फाइट कोविड-19 इसके बारे में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्टेटस ऑफ द कोविड-19 इन गोवा, द एनफोर्समेंट एंड लॉकडाउन गाइडलाइंस और इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज सजेशंस इनके बारे में माननीय पंतप्रधान जी से बात हो गई। आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सभी लोग, सभी मुख्यमंत्री, सभी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सभी ऑफिसर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे। 7 स्टेटों को अपनी बात रखने के लिए मौका मिला। पंजाब, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, दादर नगर हवेली एंड लक्षद्वीप, इन लोगों को बात करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली। माननीय पंतप्रधान जी ने भर दिया कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग के ऊपर भर दे दिया क्योंकि जितने सारे टेस्टिंग और ट्रेसिंग करके हम करेंगे उतने ही हम कम यानी कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई क्योंकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमने गोवा में अभी तक हमने प्रोवाइड किया है फुल फ्लेज में। एट प्रेजेंट हमारे पास कोविड फुल फ्लेज हॉस्पिटल हैं और कोविड केयर सेंटर फैसिलिटीज हमने स्टार्ट कर दिए और एट प्रेजेंट 2500 टेस्टिंग पर डे हम कर रहे हैं which is at present actually altogether per million 29,000 testing which is the highest in the country हम अभी तक कर रहे हैं। रिगार्डिंग द इकोनॉमिकल एक्टिविटी के बारे में बात हो गई। जितने सारे इकोनॉमिकल एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए कहा, हम पहले से इकोनॉमिकल एक्टिविटी हमारे स्टेट में सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए पूरे फार्मा इंडस्ट्री हो या बाकी एमएसएमई इंडस्ट्री, बाकी सब एक्सेप्ट द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, हम सभी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और बाकी तो पूरा स्टेटस इनको 95% of the patients in the state is asymptomatic, only the 5% of the patients are the symptomatic. At present कोविड केयर सेंटर हमने 4-5 जगह स्टार्ट कर दिया। 800 बेड अवेलेबल हैं और भी जितने सारे बेड्स अवेलेबल हैं इसके लिए हमने तैयारी कर दी है। अभी तक 2 कंटेनमेंट जोन हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। एनफोर्समेंट SOP जो पहले के SOP हैं, विच इज द SOP वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम SOP and a quarantine testing or with the negative certificate. 26,000 violation cases for not using of the mask and 10,000 for the spitting. इकोनॉमिकल एक्टिविटी के बारे में कहते वक्त हम इंडस्ट्रीज फुल फ्लेज जैसे कि 100% पावर कंजम्पशन है तो फिर 100% हो रहा है। माइनिंग और टूरिज्म के बारे में भी माननीय पंतप्रधान जी से बात हो गई। माइनिंग के बारे में फिर से हमने माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए माननीय पंतप्रधान जी को रिक्वेस्ट की है, इसलिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी यहाँ से बूस्ट हो सकती हैं। टूरिज्म एक्टिविटी के बारे में फिर भी हम थोड़ी देर रुकने की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो स्कीम जो योजनाएं लागू किए हैं इसी के बारे में राज्य सरकार ने काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। SLBC मीटिंग और बाकी MSME के साथ में मीटिंग लेके सभी यानी जो फ़ायदा इसे स्टेट में इंडस्ट्रीज़ के लिए करना है इसके लिए कर दिया है। हमारी तरफ से सजेशन हमने GST कॉम्पेंसेशन की बात की और PM केयर फंड से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी के बारे में मदद करने के लिए माननीय पंतप्रधान जी को रिक्वेस्ट किया। कुछ नहीं, जैसे कि अनलॉक 1, अनलॉक 2 इसके बारे में जो बात हो चुकी है पहले से डिक्लेयर है। अनलॉक 1 में क्या स्टार्ट होना है, अनलॉक 2 में क्या स्टार्ट होना है, उसी तरह से आगे बढ़ेगा। अनलॉक 2 में कुछ टूरिज्म सेक्टर चालू हो सकता है। जो अनलॉक 2 में डिक्लेयर किए हैं वही अनलॉक 2 में होने वाला। एजुकेशन के बारे में कुछ क्या अभी तक कुछ भी डिस्कशन फाइनल डिस्कशन पे नहीं आए हैं। थैंक यू। So in the week there is a 5 times increase in the fuel price. What do you like to say? It is related to the सेंट्रल आम्ही स्टेटीत वाडोवंक ना रे, सगळे जे आहा पळय न्ही डायरेक्टली विथ द रेट्स विथ द सेंट्रल स्टेटीन वाडोवना। सर कोविड केअर सेंटरची आता कितली म्हणले बेड्स? 1800. आत्ता कोविड केअर सेंटरान आमच्याकडे जवळपास शिरोडा 250 बेड्स आसात, आमच्याकडे MPTन 180 बेड्स आसात, कोलवा आनी कलांगूट हांगा जर धरीत जाल्यार इट इज अ कॅपेसिटी ऑफ 200 दोनी कडेन धरून।
सर सम पंचायत लेवल उधर से कुछ लेटर आ रहा है कि स्टॉप करने के लिए. आमी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा की पंचायत लेवल आपल्या लेवलाचेर लॉकडावन करूं शकना म्हणून. थँक्यू.